नैसियाची भावार्थाची उसारणी. एकाच देवाक सत म्हणता, सर्व पदवेदार बाप तो, सर्गा आणि पृथ्वीमेसो, दिसत्या आणि ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार, आणि एका सुम्या जेजू क्रिस्ताक सत म्हणता, देवाचो एकलोच पूत तो, सर्व काळापूर्वी बापातावन तो जल्माला, देवातावन देव, उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवातावन उपजाल्लो खरो देव, तो देवातावन जल्माला, ताका रसूंक ना, बापाच्याच सैबासो, ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात, आम्हा मनशा पासत आनी आमचे सडवणे पासत, सर्गारतावन तो देवलो, आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो, आनी आमचे पासत पोंस पिलाताकाल ताका खुर्सार मारलो, ताणें कश्ट मरण सोंसले, ताका नेकेपिलो, आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला, जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो, आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा, ईश्वर आनी जीवदतार तो, बापा आनी पुतातावन निपसला, बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्यां वरवीं तो उलयलो. एकच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सत म्हणटा, पातक्यांच्या भक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हणून म्हणटा, आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन.